हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कशें आसा तुमी? वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आय होप सो तुमी सगळीं बरी आसतली. आमी बरी आसा. सो आयज आ फ्रायडे आनी आतां सकाळची जाल्यार 7 o'clock. आतां व्लॉग स्टार्ट करता. प्रियान जस्ट उठला, वॉशरूमान गेला, ब्रश बी करता. सो आतां वचपाचो इस्कॉलान 7:45 भायर सरता. तो आज ब्रेकफास्ट केल्ले हांवें चपाती. ओके, आनी प्रियांच्या चपाती आनी भाजी दिला. ओके, दाखयता तुमकां तेजो टिफीन. ओके, सार्थक न्हिदलेलो आसा, अजून उठूना. सो हो आसा प्रियांचो टिफीन. तो टिफीन आतां तेजे बॅगान घालता हांव. ओके, बॅग हाडटा तेजे आनी बॅगान घालता. ओके, सो तेजो वॉटर बॉटल भरला हांवें. भितर हांवें च्या करपाक दवरला. ओके, सो बॅगान घाल. सो हे आसा प्रियांचे बॅग. हे पळय. सो ओके, पॅक करता. भितर हांवें दवरलेली आसा च्या जाता. ऑलमोस्ट बॉयल येयला. आतां तूं घालता, दूध घालता. दूध घालता. मातसो ताका बॉयल येवन ही च्या जाली. ओके, प्रियांश रेडी जावन तुमकां मेळटा. ओके, हॅलो फ्रेंड्स. सो 2-3-4 वरांनी मेळटा तुमकां. सकाळीं तुमकां च्या करतना मेळ्ळें ब्रेकफास्टा टायमार. सो मागीर कांय अशें व्हिडिओ शूट करुना. सगळ्यांची कामां केली, झाडले पुसले आनी सार्थकाक घेवन आयले. ओके, शावर घेतले दोगांनी आमी आनी सगळें जाल्लें. जेवण कुकर शीत रायस जाल्यार जस्ट बंद केला. टायम जाल्लो 1 o'clock एक्झॅक्ट 1 जाल्लेली आहा. आनी करी केल्ली आसा. मोतयाळे म्हणून ते फीश येता तेजी करी केला, दाखयता तुमकां. आनी आतां एक रेसिपी करतले. ड्राय फीश आहा ते गालमो म्हणून, बारीक सुंगटां आसता ड्राय फीश. तेजे हांव सुका खातले. म्हाका खूब आवडटा. ओके, आमकां सगळ्याक आवडटा. सो प्रियांचे म्हाका सकाळ सांगून गेले, मम्मा आज तेक दवरा म्हणून. केल्लें लास्ट वीक शूट अशें करूं. आज शूट करून दाखोवया तुमकां. ओके, आनी भायर व्हडलो पावस पडटा. जस्ट पडपा लागला. सकाळच्यान पावस असो नासतलो, आतां व्हडलो पावस पडटा भायर. ओके, सो दाखयता तुमकां कितें तयारी करून घेता ती. ओके, तेज्या पयलीं तुमकां दाखयता करी जी केला हांवें ती. ओके, सो भायर पावस दाखयता तुमकां. सो भायर पावस व्हडलो पडटा, दाखयता तुमकां. ओके, हांव येयला मास्टर बेडरुमान. ओके, पावस पडटा. तुमकां दिसता का म्हाका खबर ना, पावस पडटा. ओके, सो ही हा आमची तुळस. आत्ता जस्ट शावर घेऊन उजवाती लायलेली आहा. ओके, या आता किचनान करूया आमी गालमो सुक्का. ओके, सो दाखयता तुमकां कितें हांवें तयारी करून घेतला ती. ओके, हांगा हांवें घेतला एक व्हडलो आसलेलो कांदो न्हू, तो हांवें चॉप करून घेतला, बारीक रफली चॉप केला. एक व्हडलो टोमॅटो चॉप करून घेतला. हांगा घेतला सोय इल्लीशी. ओके, आनी हांगा हांवें गालमो हेका हांवें न्हू एक 1/2 an hour हेका भिजत घातलेले. ओके, घालतना ती इल्ली दिसता, भिजतकूच मागीर ती खूब जाता. ओके, फुगता ती मातशी. ओके, हांवें क्लीन केला. ओके, 2 to 3 times वॉश केल्ले आसा. आनी चिली पावडर, हल्दी पावडर ते सगळे घालपाचें, दाखयता तुमकां. ओके, जाय जाल्यार तुमी हातून ग्रीन चिलीज एड करपाक शकता, पण हांव ग्रीन चिलीज घालना कित्याक प्रियांशाक ते तोंडाक लागता न्हू, तिखट लागता. हांव चिली पावडर घातले. ओके, सो इतके सगळे आमकां लागतले. सो आमी स्टार्ट करूया गालमो सुक्का. ओके, ऑलरेडी हांवें पॅन दवरला आनी तातूंत हांवें तेल घातलेलें आसा. ओके, पयलीं हांव तातूंत घालता कांदो. तेल तापलेलें आसा. पयलीं कांदो घालून घेता. ओके, सो कांदो बरो फ्राय करून घेवया. एक 1 minute ताका फ्राय करूया. मागीर आमी टोमॅटो घालया. काय ना, सिंपल हा. कांदो, टोमाट आनी हें दाखयता तुमकां. ओके, सो आता हांव घालता टोमॅटो जो आमी चॉप करून घेतला तो घालता. तो घालून घेता. ओके, बरें ताका मिक्स करून घेवया.
इल्लेशें मीठ उडयता कित्याक टोमॅटो मातशें सॉफ्ट जावनी मीठ उडयता सो इल्लेशें मीठ दिता टोमॅटो सॉफ्ट जावपा लागून ओके बरें ताका मिक्स करून घेवया सो हेका आमकां बरें फ्राय करून घेवया टोमॅटो खूब सॉफ्ट जायचं ओके कांदो आनी टोमाटो बरो फ्राय जाल्लो आहा ओके पळोवपाक शकता तुमी आतां तातूंत सगळे घालता मसाले ओके गॅस बारीक करून घेता पयलीं हांव घालता हल्दी पावडर ओके मागीर हांव घालता कोरिएंडर पावडर ओके मागीर हांव तातूंत घालता चिली पावडर तुमकां थीक आवडटा तशें ओके हांवें चिलीच घालूना न्हू ओके पुरो मागीर ताका बरें मिक्स करून घेता ओके सो आतां हांव तातूंत घालता बरें एक बरें ताका मिक्स करून घेवया आतां हांव तातूंत घालता गालमो जी आमी वॉश करून दवरली ती घालून घेता पळय आता ते बरे मिक्स करून घेता बरे ताका मिक्स करून घेवया पळोवपाक बरें दिसता टेम्पटिंग इल्लेशें उदक घालून आतां आमकां तांकां कूक करून घेवपाक जाय ओके इल्लेशें उदक घालता सो इल्लेशें उदक घालता कित्याक ते आमकां बरें मसालो आनी आमचे हे आसा पळय गालमो ते बी बरें कूक जावपाक ताका लागून इल्लेशें उदक घातलें ओके आतां ताका धापून आमकां बरें शिजोवन घेवपाक जाय आनी इल्लेशें उदक घालता पुरो ताका धापून दवरता हांव ओके सो हे ताका हांव लीड धापता बरें ते कूक जावनी ओके सो फ्रेंड्स आमी ताका ओपन करून पळोवया सो जाल्ले आहा ते आतां तातूंत घालता मातशें गॅस व्हडलो करता ओके मातशें उदक तेजें हें जावनी ओके मागीर आमी तातूंत घाले सोय आनी इल्लेशें मीठ ओके सो फ्रेंड्स सो आतां तातूंत घालता फायनली सोय ओके बरें ताका मिक्स करून घेवया इल्लेशें मीठ उडयता कित्याक ऑलरेडी आमी उदक टोमॅटो कूक जावपा लागून मीठ घालता ओके इल्लेशें मीठ उडयता ओके मीठ बरें मिक्स करून घेता आनी आमचें गालमो सुका रेडी ओके सो गॅस बंद करता आनी मागीर थोड्या वेळान तुमकां मेळटा ओके प्रियांश येतकूच प्रियांश येवपा लागला लिफ्टीन आसा सो म्हळ्यार तुमकां दाखोवया सकाळीं तुमकां दाखयता म्हटल्यार विसरून गेलें पळोवपाक टायम जालो म्हण ताका सो प्रियांश येता दाखयता तुमकां आतां वयर येता तो लिफ्टीन येवंक ना अजुनूय ओके सो प्रियांश पावलेलो आसा पावल्लो आसा सो मागीर मेळटा सो दनपारां प्रियांश येवन मागीर कांय व्हिडिओ अशें करून आमी जेवले आनी न्हिदले आमी ओके सो तुमकां सांगूं ना कशें जालां तें गालमो सुका बेस्ट जालें एकदम बरें जातलें बेस्ट जालें तुमचे कडेन सपोज आसा जाल्यार करून खाया इल्लेशें प्रियांशाक भरपूर आवडलेलें आसा ओके सो आतां व्हिडिओ एंड करता किचनान आयले च्या करपाक ओके च्या दवरता च्या पिता आनी मागीर हेंचे स्टडीज घेवपा जाय न्हू सो स्टडीज घेता सो आतां व्हिडिओ हांगाच एंड करता माझे व्हिडिओ आवडलो जाल्यार चॅनल सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा टिल देन बाय प्रियांशान सार्थक न्हिदलेलें आसा ओके